Now the point is here, under examination म्हणतात, that means it is not rejected. Speaker sir, एकूच minute, let me finish. तुमची reply आमकां मेळ्ळा. सुनील एकूच minute. Speaker sir, चार्ज हांवें केल्लो हाजेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 28 डिसेंबराक एक हेड ऑन म्हणून प्रोग्राम जालो प्रुडंटाचो. थंय हांवें म्हणलां की फायल मूव जाली. दुसरे दिसा तुवें ताजेर रिप्लाय दिली की फायल मूव जावंक ना, फायल मूव जाल्या हाजेर डिसिजन घेतलें अशें जायना म्हणून. तेन्नाच आनी एक मंत्र्यान म्हणलें की हे हेल्थ डिपार्टमेंटा कडच्यान फायल मूव जाल्ली आनी आमी लॉ डिपार्टमेंटान तें एप्रूव केलां. हाजेर तो इशू स्टार्ट जालो. स्पीकर सर, एकूच हाजेर आमी मागीर 31 तारखेक रायट टू इन्फॉर्मेशनान एप्लिकेशन केलें आनी जो PIO हेल्थ डिपार्टमेंटाचो आशिल्लो ताणें रिप्लाय दिलें की फायल नंबर 13/28 of 2020 IPHD इज अंडर सबमिशन टू गव्हर्मेंट. आमी तुमकां एग्जामीन करूंक शकनात. स्पीकर सर, हें आतां कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्जन्स आयली. अशें दिसता की हातूंत ट्रान्सपेरन्सी जाय आनी आमी एज मेंबर्स ऑफ द हावस इट इज अवर रायट टू डिमांड ट्रान्सपेरन्सी. म्हजो पयलो डिमांड असो आहा की CMान फायल ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरुची इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्रान्सपेरन्सी. स्पीकर सर, ताजेर एक सादो एक बॅकग्रावंड असो आहा की नवे वर्साक सगळे प्रिपेर करता तेन्ना नवे वर्साक आमी तांकां गांजा म्हणून नवें हाडलें. गांजा गव्हर्मेंट एप्रूव करता. स्पीकर सर, कॅनॅबिस इज मेरुवाना. इन इंडिया इट इज कॉल्ड गांजा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेम्प इन सायंटिफीक टर्म्स. स्पीकर सर, जेन्ना तुमी म्हणटात की इट इज फॉर मेडिसिनल पर्पज अ ट्रिटमेंट ऑफ कॅन्सर, इट इज ट्रू मॉर्फिन ऑयल म्हणटा ते ट्रिटमेंट ऑफ कॅन्सर आसता. पूण लॉआन एक फार्मकोलॉजिकल लॉआन एक कन्सेप्ट आहा, इन्फॉर्म्ड कन्सेंट. इन्फॉर्म्ड कन्सेंट म्हळ्यार कितें? म्हजी चली लॉ शिकता आनी फार्मकोलॉजिकल लॉ शिकता. दीस इज वॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम हर. Informed consent is when the government or any authority says that it is for pain. Now, pain can be of any type. Pain can be pain which I am getting because I have got bitten by a dog yesterday. Pain can be real cancer pain. Pain can be pain of depression. It can be anything. So, there is a fundamental to consumer protection. Consumer जो घेतलो ताका लॉ डिपार्टमेंटान कन्सिडर करूंक जाय की इन्फॉर्म्ड कन्सेंट म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा which your department should have advised you. Saying that people may use it for any sort of pain. Tomorrow, pain is a very wide subject. It can be used for anything. Speaker sir, regulatory mechanism is our issue. जेन्ना मेडिसिनल पर्पजाक तुमी हेम्प अलाव करतात, म्हळ्यार मेरुवाना अलाव करतात, कॅनॅबिस अलाव करतात, आमकां डावट आहा की देर कॅन बी अ लिकेज बिकॉज देर इज नो रेग्युलेटरी मेकॅनिझम इन प्लेस. जेन्ना कजिनो अलाव केले, कोणें अलाव करूं आसत ते, तुमची सायड आसूं ह्या सायडीन आसूं, regulatory mechanism was promised. Gaming Commission was promised. Today there is 1 decade. 10 वर्सां जावन गेली आसतली, म्हाका दिसता 15 वर्सां जाली. कजिनो थंयच आहा, नवे कजिनो आयले, गेमिंग कमिशन जायना. सो विदाउट हॅविंग अ रेग्युलेटरी मेकॅनिझम इन प्लेस, वेन यू अलाव सच अ बिगर थिंग, इल्लिगल सप्लाय रूट्स ओपन. स्पीकर सर, एक जेन्ना हें जाता तेन्ना द विजन, द इमेज ऑफ गोवा, what will it be? माशेलकाराक तुवें फेलिसिटेट केलो. माशेलकाराचें विजन इज कल्चर कॅपिटल, हेरिटेज कॅपिटल, नॉलेज हब, नॉलेज इकॉनॉमी, हे कन्सेप्ट्स आहा. बट वीथ हेम्प वी बिकम अ सीन सिटी. स्पीकर सर, माय डॉटर इज टू स्टडी इन वँकुवर. वँकुवर इज कन्सिडर्ड द सेकंड बेस्ट प्लेस टू लिव्ह इन द वर्ल्ड. थंय एक जागो आहा जो जाग्याचें नांव ईस्ट हेस्टिंग्स म्हणून, डावन टावन ईस्ट सायड म्हणटात. They chose to adopt cannabis without regulatory mechanism. What happened? It became the poorest street in Canada. Speaker sir, it became a red light district. It became the case by having the highest outbreak of AIDS through needles. Now this is in a place which is the second best place to live in the world, not Goa. It's very high standard of living. Pudun regulatory mechanism jenna nasta, and when you allow such a drug to be brought, this is what happens. आता एक अमेरिकन स्टेट आहा, पयर जें इलेक्शन जालां प्रेसिडेंटाचें अमेरिकेच्या, ताजे बरोबर अमेरिकन प्रेसिडेंटाचें इलेक्शना बरोबर स्टेटान इश्यूजांचेर इलेक्शनूय जाता. एक अमेरिकन स्टेट आहा ऑरेगॉन म्हणून. ह्या ऑरेगॉन स्टेटीन सगळे तरेचे ड्रग्स अलाव केले. एवरीथींग इज लिगलायज्ड.
Not only cannabis, Speaker sir, everything, even chemical drugs are allowed. Are we adopting that model? Because transparency is required. As a people's representative, I am asking you for this transparency. आता ही सीन सिटी म्हणटा तो जो कॉन्सेप्ट जेन्ना आमी करतात तेन्ना एक इशू जाता की आमकां ताकती कितली कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो विथ दिस इशू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज नॉट टेकन अ डिसिजन आय एम टॉकिंग टू यू एज एन एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर आय नो इज्रायल इज अलाविंग प्रोडक्शन ऑफ हेम्प फॉर फार्मर्स स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें शेतकऱ्यांक करपाक ही तुजी आयडिया काय म्हणून हांवें एक प्रश्न केल्लो सांगपाक कांय वायट ना तातूंत इकॉनॉमी वायज आय विल टेल यू द इकॉनॉमी एक ड्रायड फ्लोरेट 1 ग्रॅम इज इक्वल टू $3 1 ग्राम इज इक्वल टू $3 सो इट इज ह्यूज मनी बट एट वॉट कॉस्ट एज पेरंट्स इन द पास्ट चर्चिल म्हणटालो हांव पडतो हांव ताजेरूच येता म्हणून पूण चर्चिलान एक दीस भाशण दिल्लें आहा ड्रग्जांचेर एज पेरंट्स डू वी वॉन्ट अवर चिल्ड्रन टू हॅव एक्सेस टू ड्रग्स इजिली हो प्रश्न आहा as parents, other parents who represent us, who vote for us. Because sir, Speaker sir, एक minute, just give me 2 minutes. सोपयता दोनच मिनिटांत सोपयता हांवें जशें ऑपोजिशन लिडरान ना सांगलें स्पीकर सर ऑपोजिशन लिडराचें बरें आहा आय विल जस्ट गिव यू ऑपोजिशन लिडरान ज्या पद्दतीन ना सांगलें स्पीकर सर एक कशें आहा दिस इज अ मेजर इशू अंडर एग्जामिनेशन म्हणटाले न्ही तूं आमकां इन्शुरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुम्ही जशें म्हटलां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी आर नॉट टेकिंग दॅट अहेड नो स्पीकर सर आतां जर एश्युरन्स दिता हेजेर आनी डिस्कशन आतां जर मुख्यमंत्री एश्युरन्स दिता दिलें न्ही रे ऑन फ्लोर ऑफ द हाऊस आय एम गिविंग द एश्युरन्स वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ द प्रोजेक्ट ओके सो यू ऑल्सो पुट द टेबल फायल दवरपाचो प्रश्न दिला हांवें तुका सांगलें पळय जशें सीएस हेच्या कडल्यान लेटर तुका जाय जाल्यार द लेटर विच इंडियन आयक इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटेड मेडिसिन हांव तुका परत सांगता हांवें वाचलां तुजें रिप्लाय मेळ्ळी वाचलें मागीर नॉट ओनली द रिप्लाय वीच इज द लेटर वीच इज कम फ्रॉम द CSIR ओके ताजी कॉपी आसा म्हाजे कडेन सर हांवें सांगलें तें एग्जामिनेशन करपाक गेल्ले फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सायज डिपार्टमेंट द लॉ डिपार्टमेंटान आपली बाजू मांडल्या ती एक्सायज डिपार्टमेंटान सांगलें बाकीचे सगळे बट हांवें ऑलरेडी सांगलां की आमी वी आर नॉट गोईंग अहेड विथ द प्रोजेक्ट तेन्ना विशय सोंपलो ऑन द फ्लोर ऑफ द आय एम टेलिंग इट सोंपलो विशय सर बरें ओके थँक यू फॉर द क्लियर एश्युरन्स बट एक इशू आहा फॉर क्लॅरिफिकेशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ and he says that the health minister we want to know it how health minister तेणी लॉची बाजू सांगली हांवें लॉतल्यान फायल धाडल्या म्हणून तेणी लॉतल्यान धाडल्या म्हणून सांगली लिगली सांगली being a chief minister I am telling you we are not going ahead with the project जालें yes चल